ओके सर, गुड मॉर्निंग. जे रिसेंटली आता हायकोर्टान जे जजमेंट दिला 17/2 आणि आम्ही पळयला की तुम्ही एसेंब्लीन सुद्दां हेजेर भरपूर प्रखर विरोध जो आशिल्लो तो तुमी केल्लो. हेजेर मुखार वतना गोंयकारांक एक डिटेलान जावं परत एकदां हिस्ट्री जाणून घेवपाक लागून आमी आज हांगा आयले. सो हेजेर मातसो कितें तरी डिटेलान तुमी सांगचे आनी लेट द पीपल ऑफ गोवा टू अंडरस्टँड इन डिटेल की हिस्ट्री कितें आशिल्लें, वॉट वॉज द टोटल फॉलोअप आनी आतां तेजो कॉन्सिक्वन्सीस कितें आहा. चोयल जाल्यार एक फ्लॅशबॅक दिवपाक 27 जुलयाचे 2023 गोवा फावंडेशनाचेर गोवा फावंडेशन इज फ्रॉड म्हूण TCP मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तेणे टिका केली आणि ते टिकेचेर आय स्टूड फर्म. दीस वॉज विथ रिगार्ड्स टू 17/2 हेजे कन्वर्जना लागून जेन्ना भासाभास जाली, I was the only voice that stood firm, and I hit hard on the government and the TCP minister, saying that he should take back his words. He should take back his word. He should apologize to Goa Foundation. He should not say such things because they are such credible people and doing wonderful job for Goa. आणि त्या दिसाक 27 जुलयाचे he did not agree. बट 2-3 दिसांनी इतली प्रेशर बिल्डअप जाल्लो असेंब्लीन आणि 31 जुलै फायनली ही बाउड डाऊन and he said that he is taking back his words, and if Goa Foundation is hurt, he is sorry about it, he is apologized this and he took back his words. आणि परत जेन्ना हे 17 आणि हेजे बिल जेन्ना इंट्रोड्यूस करपा आयले, इट वॉज ऑन द 7th of February 2024 गेल्या वर्सा. त्या दिसाक आय पर्सनली स्टूड डावन देर आलनासोना हें बिल ओपोज करपाक आनी म्हाका उबान भायर उडयलो. जायते व्हिडिओ केले तेजेर भायर उडयले म्हणून म्हाका जायती फकाणां केली. बट वी स्टूड देर. I stood there as a party, Aam Aadmi Party galo MLA. I stood there as the voice of my Benaulim constituency. I stood there as the voice of Goa and Goans at large. आणि आज चल जाल्यार आमी जे हावजा मागताले ते हावजा दिवना, पूण हायकोर्टान आज ते मान्य केले. व्हडली हावजा हे आज अप्रूव्ह जाले आणि आज अप्रूव्ह जावन आज हायकोर्टाची जी ऑर्डर येयल्या ती सगळ्यांक चोयल्ली आहा. पूण आतां जी गोष्ट मुखार येता, जेन्ना हायकोर्ट हॅज गिवन सच अ ऑर्डर इन फेवर, जाल्यार वाय शूड द गव्हर्नमेंट गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड चॅलेंज. कोणा पासत जितल्यो कन्वर्जना जमीन गायल्ल्यो आहाय 17/2 अंडर, हू आर द बेनिफिशरीज, कोण आहा? वर्मा, शर्मा, रेड्डी हे सगळी नाव घेतलेली आमी पयलीं व्हडलो बोर्ड जालो. बट हू आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस? मेजर बेनिफिशरीज आर ऑल द पीपल फ्रॉम आउटसाइड गोवा हू आर कमिंग हियर टू इन्वेस्ट. should गोवन मनी, गोंयकारांगे टॅक्सा पयशे जे आहाय बीजेपी सरकारान सुप्रीम कोर्टाक घालचे काय ना, हे आता आज क्वेश्चन मार्क. हांव मागता मुगे सगळे मिडिया जी चॅनल आहाय, प्लीज आय रिक्वेस्ट ऑल द मिडिया पर्सनल्स, गो फॉर अ ओपिनियन पोल ऑन दिस. एक पोल करा, सगळे मिडिया हाऊस पोल करा की गोंयकारांगेली जमीन जी आहाय 17/2 अंडर जे भायर लोकांनी कन्वर्ट केल्ली आहे, हे जरी तरी साल्वार करपा जाय. हायकोर्टान आज हे साल्वार करपाक वर्डिक्ट दिलो. सो शूड द गव्हर्नमेंट गो टू सुप्रीम कोर्ट, येस और नो? हेजे एक ओपिनियन पोल जावपाक जाय. दिस शूड बी लायक अ सेकंड रेफरंडम. गोंय साल्वार करतो जाल्यार द फोर्थ पिलर, यू हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी टुडे to protect Goa as the fourth pillar. All the media houses, take up an opinion poll, put up on all your medias whether the government should go to the Supreme Court or no. My opinion is गोंयकारांक आज गोंयचे पयशे टॅक्सा पयशे सुप्रीम कोर्टाक फायट करपा गरज ना. हे टॅक्सा पयशे थिंग घालपाक गरज ना. हे बीजेपी गव्हर्नमेंटान हे करपाक गरज ना. Let all the media come out. Let this be another opinion poll day. Let this be another referendum, and this referendum will be given to the fourth pillar, that is the media house. हांव आज सगळ्यांक उलमाता, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी भाटां कन्वर्जना घायलाय, स्टार्टिंग फ्रॉम माय बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, हांवें लास्ट टायम म्हणलेलें, स्टार्टिंग फ्रॉम माय बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भाट भायर घायले ते कन्वर्जनाक, ही कोणागे भाटां ती हांवें ऑलरेडी सांगलोली हाय. हे लिस्ट पोतोन भायर काडया, हे जे आमी पोतोन चर्चा करूया आनी लोकां मदीं या आनी विचारया. I will start from my constituency. Let us go and ask the people of that constituency, that village, त्या शेजाऱ्या लोकांक विचारया, हेचो हे शेत आहा, हे मनशांनी हे कन्वर्जना घायलो आहा, ते भाट कन्वर्जनाक आज हायकोर्टान ती ऑर्डर आमच्या फेवरा हाडलो दॅट इट कॅनॉट बी कन्वर्टेड. ते भाट
सुप्रीम कोर्टा वचोन परत ते कन्वर्जन अलाव करपाक जाय वो नाका हे आमी ग्राउंडार वयतले आनी आमी लोकां मदीं वचोन आमी इंचातले. एंड आय थिंक दिस इज द कॅम्पेन आय डिक्लेअर. I will start this campaign from my constituency and then we take it all over Goa. We will go to the first survey number which will be in Benaulim constituency. We will discuss on this survey number. We will show you the pictures. We will show you everything of this survey number which is in Benaulim. Benaulim जितले सर्वे प्रॉपर्टीज गेलो आहे त्यो आमी आउट करतले त्याच फाटल्यान आमी दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण गोंयभर आज लोकांक दाखोवपाक गरज आहा की should this TCP minister and this BJP government go to the Supreme Court? Yes or no? I need your opinion in your comments and I request all the media houses to come up with a referendum to give Goa justice. Thank you.